आम्ही सिरियस असा म्हणून हांवें 3 फावटी तो त्यांचो अध्यक्ष असा बाब वाल्मिकी हाचे कडेन हांवें इनिशिएटीव घेवन आमी उलोवपाक कॉमेस केला. तेजे नंतर जर गोंयचे सगळे लिडर म्हणटात अलायन्स आहे आणि तेंचे केंद्रीय लिडर जे आसात ते येतात आणि थंय आमच्या युरी आनी एल्टनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी घुसतात आणि मायनॉरिटीकच टार्गेट करतात. म्हणजे हे कसले पॉलिटिक्स ते कळना. म्हणजे एक कडच्यान अलायन्स जाय म्हणटात एक कडच्यान हे. सो हांवें 4 दीस पयलीं आमच्या वाल्मिकी बाबाक फोन केलो आनी सांगलें अशें अशें चल्लां. तेजेर तुमची कितें ती क्लॅरिटी हे करा. कन्फ्युजन जावपाक जायना न्ही, क्लॅरिटी आसपाक जाय. वायस प्रेसिडेंट म्हणटा की तुम्ही सिरियस ना म्हणून व्हिडिओ सुद्धा रिलीज केल्ले. तो अशें म्हणटाले की तुम्ही अशें केला की बाणावले बीन तुम्ही इंटरफियर हेच्या पयलीं जाल्यार बाणावले तेजे पयलीं अलायन्साचे टॉकूच नाशिल्ले न्ही. अलायन्साचे टॉक आतां सुरू जाला न्ही. आमी 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 सगळे मतदारसंघात आमी काम करता, पण आमी वचून फक्त एक मायनॉरिटी टार्गेट करपाचे. मायनॉरिटी टार्गेट करप म्हणजे कितें अर्थ जाता फक्त. आणि हाजे पयलीं जे जे आम आदमी पार्टीचे लिडर्स आशिल्ले जे सोडल्यात तेंगेले सगळ्यांनी स्टेटमेंट पळया तुमी की प्रत्येक फावटी तेणी सांगलां की काँग्रेसीक टार्गेट करा. तरी आसतना गोंयकारांचे उलो आयकून आमी लार्जर अपील केली. आमी तेंचेर रिएक्ट जालना, आमी कांयच क्रिटिसायज केलें ना, कोणाकूच क्रिटिसायज करना. आमी म्हणटा सगळ्यांक अजूनय आमी आम आदमी पार्टी तयार आसात. जर ते सारखे सिरियस आसात आमी तयार आसात. वाल्मिकी सेम म्हणटा आसा जाल्यार ते एक्शनान कन्वर्ट जावपाक जाय न्ही. जेन्ना हांवें तेजेर उलयलो तो म्हणपा आपूण चॅक करता. अतिशी जर थंय वयता आनी फक्त मायनॉरिटीकूच टार्गेट करता, मायनॉरिटीच्या धर्मगुरूच्या बरोबर हें करता, पयशाची ऑफर दिवप. म्हणजे तुम्ही फक्त कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा? 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचे आमदार आसा ते फक्त 3. पण 3तले तुम्ही 2 मतदारसंघां वचून आमच्या आमदारांक टार्गेट करता. आणि आमदारांनी येवन म्हाजे कडेन कंप्लेन केल्ली आसा आणि आमदारा कडेन एविडन्स आसात. विदाउट एविडन्स आमी उलयनात. गरज पडल्यार एविडन्स, कारण आमचे खंयच्याच हितूंक हांव ते एटमॉस्फियर अलायन्साचो एक एटमॉस्फियर आसा तो पेड्यार करपाक सोदना. अजूनय आमी आम आदमी कडेन अलायन्स करपाक आमी पॉझिटिव्ह आसा. ते आमी व्हिडिओ आमी रिलीज करना, किंवा डॉक्युमेंट्स आमी काय रिलीज करना, कित्याक आमकां दिसता की सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. सो आमी पासियेंस काडटाक, आमी सोंसताक, आमी कितलेय सोंसपाक आमची तयारी आसा. सध्या तुमच्यांनी 2 जाणांक सस्पेंड केला पळय, एक मनीषा उजगांवकर आणि एक्सपायल केला 6 वर्सांक लागून. ते कित्याक म्हणून तुमच्यानी ती आमची डिसिप्लिनरी कमिटीचे जे आसा काल स्पोक्समॅन आसा त्यांनी ऑलरेडी दिल्ली आसा आणि काल तेजेर अमित पाटकरान तेजे सारको स्टेटमेंट आहा तो कंडेम केला आणि तेणी म्हटलं तेंच्यांनी बीजेपीच्या अगेन्स्ट आणि आरएसएसच्या आयडियोलॉजीच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी काम केला आणि तुमच्यानी ताका सस्पेंड एक्सपान्स केला. ते तूं डिसिप्लिनरी कमिटीची रिपोर्ट आसता तातूंतल्यान तुमकां कळटलें एक्झॅक्टली कितें. पण तुम्ही पावूंक ना तो रिपोर्ट कित्याक करून आसा सगळें तेजेर डॉक्युमेंटेशन आसा. ऑलरेडी काल आमचो स्पोक्सपर्सन तुमचे कडेन एकदम क्लियरली सांगून जाणा की कितें एक्झॅक्टली असो इश्यू. एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी जेन्ना करता, पार्टी म्हणून पार्टीक डिसिप्लीन आसता, शिस्त आसता. सो पार्टीचे खंयचेच इश्यूज घेवन पब्लिका कडेन वचप नासता, हो पयलो इश्यू आसता. तेका त्यो एंटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी जाता. एक्सपायल केला निर्णय फाटी घेवचे ना तुम्ही. ते डिसिप्लिनरी कमिटी आणि एक्झिक्युटिव्ह कमिटी कडेन असतात. माझे कडेन एकल्याक लास्ट टाइम सेम इश्यू वाज विजय आमचे हांव सकाळी सुद्धा विजयाकडे उलयलो आसा. स्टेटमेंट केला की युरिन आपल्याक मेसेज करूंक ना म्हणटा तो. सो जाय जाल्यार आपण फॉरेन्सिक हे करता. कशी पळयता तुम्ही वाद हो? त्यांची भितर चड कम्युनिकेशन गॅप जाल्लो आसा. तो कम्युनिकेशन गॅप हेजे मुखार आमी जावचे ना हेजी तकणाय घेतली आमी. कारण मेसेज कदाचित एक तो दुसऱ्या नंबराचेर, कारण वेगवेगळे नंबर स्टोर केल्ले आसतात, म्हणजे एकाचे नंबर पावलो आसपाक शकता. सो हांव युरी कडेन उलयलां आनी आमच्या विजया कडेन उलयलां आनी म्हाका दिसता हो इश्यू परत जावचे ना, कम्युनिकेशन गॅप जावचे ना. आमी ते कम्युनिकेशन अलायन्स कडच्या पयलीं एक ट्रस्ट बिल्ड करपाक जाय. तो ट्रस्ट बिल्ड तुम्ही कसो करतलो दोगांच्या? ट्रस्ट आसा न्ही. आमी पयर मेळ्ळ्या उलयल्याक बीन आमी कंप्लीट एटमॉस्फियर असो पॉझिटिव्ह दवरपाक सोदतात. आमी सगळ्यांक अपील करतात की अलायन्साचे डिस्कशन जाता आसतना आमी खंयचेच हे गोंधळ जावपाक जायना, हेजे आमी केअर करतात. पार्टी पयले तुम्ही सेम उलयता, तुम्ही सेम उलयता, विजय सेम उलयता, आपूय सेम उलयता, पण तिघांच्या भितर तुमचं कम्युनिकेशन सगळे जातले. आमी बसून जेन्ना वेळेर चर्चा सुरू जायना तो मेरेन गजाली अश्योच आसतल्यो. फॉर्मल डिस्कशन आमचे 1-2 दिसांनी सुरू जाता. मेसेज करता, फोन कॉल करून सांगणं कम्युनिकेट म्हणटा तुम्ही आमदार तातूंत आमदार आसा. ते आसा जे कितें कम्युनिकेशन गॅप आसा, हांवें सांगलें न्ही, कम्युनिकेशन जे गॅप आसा, जो कितें उणीव आसा त्यो आमी पयस करतले. बिटवीन युरी एंड विजय
डेफिनेटली ते दोगूय बरे लेजिस्लेटर दोगूय इश्यूज रेज करतात आनी गोंयकारां खातीर पण फायट जी लेजिस्लेटिव्ह पार्टी आसा काँग्रेसची आणि जी तुमची पार्टी आसा पॉलिटिकल पार्टी हेच्या भितर कम्युनिकेशन घेवपाक काय म्हणटा कित्याक लेजिस्लेटिव्ह विंग आसा ते डिफरंट गोष्टी सांगता तुम्ही कितें एका पार्टी त्या काल जे भाशेन कन्फ्युजन जालें तुमच्या भितर खंय confusion जालां? टायमा पयलीं कन्फ्युजन तुम्ही बेश्टेच कन्फ्युजन नासतना कन्फ्युजन तुम्ही बट मेसेज मेसेजीक लागून ते कन्फ्युजन जालें काय दिसता तुमकां सांगता न्ही कितें तरी कम्युनिकेशन गॅप आसा धाडून नासली म्हणटा Sir, is this communication gap or trust deficit, sir? नो नथिंग देर इज सम कम्युनिकेशन गॅप आणि जेन्ना गॅप हें जालें इश्यू जाले तेन्ना युरी स्वता जावन म्हाका फोन केलो तो म्हणपा आपल्यान विजय बाबाक फोन केल्लो आनी विजय बाबान मागीर तो घेवन सो मागीर हांव विजय बाबा कडेन बी उलयलो तो म्हणपा लागलो एक आपल्याक चेर अशें इश्यू जाल्लो आसा मॅसेजी खातीर सो हेणें मॅसेज धाडली ती दुसऱ्या एका खंयची तरी मोबायल जो तेणें स्टोर केल्लो आशिल्लो विजयाचो तो म्हणपा लागलो हेजे वयल्यान पयली मॅसेज आशिल्लो विजय म्हणटा आपल्या कडेन 2 मोबायल आसात तितलो एक मोबायल आसा तोच आपूण यूज करता दुसरो आसा तो नंबर नॉर्मली कोणा कडेन ना सो तेगेलेच सो देर इज सम कम्युनिकेशन गॅप पूण तेजो व्हडलो इश्यू म्हाका दिसता Girish, when you are talking of that you are positive of alliance, will you we are confident No, of I have a a question. larger alliance with all the opposition including आम आदमी पार्टी सुद्धा आम्ही पॉझिटिव्ह आसा पूण जंय खंय अशे हिकअप्स असतात ते मातशे पयस करपाक जाय आनी पॉझिटिव्ह एटमॉस्फियर आसलो जाल्यार तो अलायन्स तो बरी जाता will त्या Congress खातीर आमी सगळे पार्टी कडेन अपील करतात की कितेंय बारीक बारीक हे आसल्यार आमचे लार्जर इंट्रस्टा खातीर आमचे मतभेद आमी कुशीक दवरुया आनी लार्जर इंट्रस्टा खातीर आमी एकठांय येवन गोंयकारांक एक आमी एक आसात ही मेसेज so will you give Belli and Benowling for AAP? Will you leave? ते जेन्ना डिस्कशन जाता तेन्ना सांगतले न्ही हांव हेगडे कडेन कित्याक उलोवं हांव खंयची सीट दितलो आनी ना तें No, they are already representing those seats. No, they are already their party. No, no. डायरेक्ट आम आदमी पार्टीचो जो अध्यक्ष आसा तेजे कडेन हांव उलयतां सो तेजे कडल्यान आमी No, डिस्कस it is obvious, no, that sitting MLAs. Listen, त्यांचे sitting MLAs आहा न्ही. MLA असताना तुम्ही क्लिअर करपाक कसो कितें इश्यू आसा ते आमी बिडिया कडेन उलोवन डिस्कशन करपाक शकना न्ही हांव तुमचे कडेन उलोवन कसो आम आदमी कडेन मागीर वयतलो जावं गोवा फॉरवर्डा कडेन वयतलो जावं आरजी कडेन वयतलो मी हांव तेंचे कडेन उलोवन हांव तेंचे कडेन उलोवन नंतर तुमचे कडेन येतलो न्ही No, it is obvious, no, sitting MLAs will get preference. तुमचे कडेन No. उलोवन हांव तेंचे कडेन कसो वयतलो तुम्ही आता आम आदमी पार्टीकडे वयतले का त्यांची वाट बघतले आमी तुमच्याकडे येवपाक कितले ल्हान जावन कोणा कडेन वचपाक आमची तयारी आसा कारण गोंयकारान आमकां मेसेज दिल्यात तुमी लीड घेयात अलायन्स करपाक सगळ्यांक एकठांय हाडपाची जबाबदारी ही आमची आनी आमी ती जबाबदारी बेस बरें पुरी करतले मिटिंग झालं स्टार्ट तुमच्या alliance आमी प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी सगळ्या पार्टी कडेन केल्ले आसा फॉर्मल डिस्कशन आतां आमची काल कमिटी अनावन्स जाल्ली आसा आमगेल्या खरगे साहेबांनी अनावन्स केल्यात आनी त्या कमिटी आतां खाली टॉक करता आनी बेगीनची बेगीन आमी अलायन्स कंक्लूड करता अमित पाटकर ऑफिसान दिसती पडना त्याचे मध्ये किती वाद आसा तो भोंवता आसतलो पार्टीचें काम करपाक तुमच्या ऑल इज गुड बिटवीन यू अँड अमित पाटकर बिकॉज वी हॅव नो इश्यू विथ एनी मेंबर्स एनी मेंबर्स आर पर्टिक्युलर अबाउट अमित पाटकर वी डोंट हॅव एनी इश्यूज थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर